ह्या जागाची प्रधान मुस्तायकी वयर घालचे वस्तू तुमी पळयता. आमी ताका काजूल कोंकणींत जावं पुरो लातीन भाशेचो काजुला हाचे तावन सोबदाय अर्थ आयला. असो अर्थ कितें? ल्हान एक घर. आनी एक ल्हान घर म्हळ्यार कितें? काजुल तंबा रितीर ह्या जागाक पूर्ण रितीन पांगुरता. आतां जावं पुरो आमचे इल्ले विस्तार. पयलें व्हड एक मांत आमच्या भोंवतणी रेवडावसो आसलो आनी फकत गोमटी मात्र भायर. देखून एक टेंट, एक तंबू, एक शिबीर घाल्ल्या भितर तांतू म्हाका लिपोवन दवरला म्हणल्यार अर्थ. त्या गांवान, युरोपाच्या गांवांनी पुरा शेतकारी पावसांत आवणगी हिवेंत आवणगी राखून व्हरच्या खातीर असले वस्तू न्हेसताले शेतकारी. उपरांत हे वस्तू सगळें बदलून अधिकाऱ्यांचें जालें. आमी म्हणटा पिलाता मुखार जेजू हाजीर केल्ल्या वेळार जेजू हेंच वस्तू न्हेसून आसलो लांबायेचे. देखून आमचो असो गुर्तू कितें? ह्या जागेक कित्याक न्हेसता? ह्या जागा हे न्हेसुल्ल्याचो गुर्तू मोग. आतां मोगाच्या भितर तो स्टोल घालता अधिकार. देखून पवित्र सभा आमकां उगडास करून दिता अधिकार हेरांक दमकूंक न्हय, हेरांक कितें नीत करूंक न्हय, अधिकार मोगाचो जावंक जाय म्हूण उगडास करच्या खातीर ह्या जाग स्टोला वयर आपलें काजूल न्हेसता. देखून आज तुमी ह्या जागाक पळयत आसतना हरी एक आकाय एक मागणें आसा. ह्या जाग म्हणटा हे देवा म्हाका कितें तुज्या परजेचो नांगोर व्हरूंक व्हांवोवंक म्हाका बळ दी आनी म्हजें कितें वजें हाळू कर म्हूण ह्या जाग मागता.